हॅलो कसं ना मग कसं गो 3 पटी फोन केला किती तू फोन काढा कसं म्हणारी आज मी गेल मा ಹೆಂಗ घर काढना त्यांनी सकाळी पुढे वरण बसर हಳ್ಳಿಗೆ ಚಮಕಲೆ ती आता रणपा काम मग कायला कसं ರಂದ कोरचे म्हणून आलोचन करता राबल्या वसरीन तो अयो वैवे कसं गो तिथली माती होऊन कर ना तुक जय जल रांदप हंग करत नवी आव घेऊन येता स्कूटरारी टेन्शन कर नक बाबा ओ वै बे अम्मा तू हडत गॅरंटी नव्हे तू हडत ಮುಂಜಾಲ रे थोडे हाणाका एक वेळा जेव तसे हाणाका मग रात्री तर जेव का करडे भर करून हाडका येतवाय जायत गो बसी घेऊन येता तू काय येचन काणका तू चिके विंगड पुरा करचेशील कोण बैस आ वग्गे येता उलोन बैशा मागीर जाय तसला रे हा माझी कसं रांदप कर ना तसला रे मग भारी खुश झाला जायत कुदे बाय बाय देव सून जया कसं रांदप करत की त्या केन्नाय वंकार वांगणा सगळे घाणी म्हळ्यार घाणी कॅबेजा बुत्ती त्या खाऊन 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 वंकारशी त्या बिनी केल्ली ಮುಂಜಾನೆ मेगल गोंडीक पळयला आंगार येता हिका तर कसं करता म्हूण निमगू का आज कित्ते बा भंडार भायर येईनी वैगो जया जया कसं मये आपल बाय वैगो जया पहिले आज जेवणा कसं रांदप करता म्हूण निमगूया म्हूण आपयल गो मये आज कसं नाही रांदप करू ना मये तुमक विसरली बाय आज आमगल वेडिंग एनिवर्सरी ना बाय आज सकाळी मिगल बामणो मिगल पाय दोरच्या म्हणून आयलेंती तुम्ही गट्टीने दाशिले म्हणून तांकां ऑफिसा वेळ जाल म्हणून चमकलेंची त्यांनी म्हाका फोन केला आता दनपार भायर सरून बैस आम्ही दोग जाण भायर वचा म्हणून सांगला तुमकां बायल फुड्ड जायना न्हू माय तशें आम्ही दोग जाण मात्र वतासाची तुमकां कालची दळीत आनी कॅबेजा बुत्ती आसा त्या घेवन जया बाय माय तुम्ही मये तुम्ही कसं नाही कोरका म्हणना रांदपानी हून कोरका म्हणना पूर हून कोंदावरला हांवें फ्रिजान तू धंय आसा आनी ते बगली घरा रत्नमाय आसा पळय 3 दिलाल कोळंबे गोज्ज आसा ते घेवन जेवया मागीर तुमी लायक म्हाका कालची रांदप जेवून आनी भायर वचून गंमत करया म्हूण लेकला दिसता राबी कशी कयता ही गेल करे न रांदप करयता गोंडी ते हांव रांदप करची नाका म्हणला ही भायर वत की भायर जया तू गेला न्ही मुन्नाले वेडिंग एनिवर्सरी हांव विसरला म्हूण लेखील वे तुवे हांव काल रातीची गोंडी लोटू मेळणू सरप्राईज प्लॅन केला गो वय वय मये कसं सरप्राईज प्लॅन केला तुम्ही हांव काल रातीची गोंडीक तिगेल बामणाक मांयक चेडूवांक पुरा घेवन हांगा यो जेवणाक म्हणला गो एकट्यान एक लायक केक घेवन यो जयान आनी मुन्नान राबून कट्ट करका म्हूण सांगला आनी हांगेला सांगला तुगेल प्रितीचे रसगुल्ला घेवन येती म्हणून लायकून बॅटिंग करचे केक कटिंग करचे रसगुल्ला खावचे गंमत करची म्हूण लेखला हंगेल सरप्राईज आज कोणी किचनात कोणी मुक्ती मेळता म्हूण लेखिलें व्हर मग किचनात घालता आसत कशी आमगेल सरप्राईज खूश जेल की ना तुका खुश जल माय जाल्यार पाय संडे ना माय तांकां पाय आपोवं आशिल्लें ना माय आज हांव आनी हेन्नी भायर वचा म्हणून पळय हांव भायर सरून बसला तांकां पाय या म्हूण सांग माय हांव पाय रांदप करता गंमत जेवया आमी पाय अय्यो तांकां हांव आपोवन जाल्ला न्हू गो जया आपोवन जातरे आज नाका फाल्यां या म्हूण सांगू समजत वे म्हाका कसं गुर्तशिल्लें तूं आनी मुन्न भायर वतात म्हणून आनी संडे न्हू तुमी फाल्यां भायर वचा ती आज तांणी येवोच हांगा जेवणाक जायत माय सांगेल मानसूर गेली दिसता तेरवाले कशी उठान भितर गेली पळय कशी हॅलो गोंडी हा कसं ना मग त्यापास कॉल केलाय नाही गो आज तुगे लंडनार वेडिंग एनिवर्सरी म्हणून हुडगास ना तुका अयो वय वे मग हुडगासू ना पळय हांव आतां सांगला काली तुका जेवणा आपयला म्हणून सांगला जया लागी हा येतानाच पळय एक केक घेवन यो हा चड मोलाचे आनी नाका कडले एक हाडला म्हणून जाल्यार पुरो हांव सांगला तिका अन्ना लागी रसगुल्ला हाडू सांगला हांव म्हणून रसगुल्ला बाय ते आमगे फ्रीज पडला गो ती लागी घराच्यान दिलेलाय ते डब्बो पळले ना आम्ही तेंचे हाडला पूर्ण अयो लायक जाल्ले वापास कसले ताजे खातीर दुडू करचेचे तेच घेवन यो तूं हा जायत जायत बाय आनी चड मोलाचे हाड नाका केक हा जायत दर मोला पुरो
येच पूर हांगा जेवण येते तिका रांदप करू सांगला हांव. हा जायत भारी लायलेला रात जेवण करून गेल्या सै गो. जायत गो मा जायत दवरता. हा जायत बाय वय गो जया जया ऐक पडतो गो. हा वय माय सांगायची पळय आणि कस रांदप करू नका हांव गोंडीले सांगला गो. चणे गशी बिब्या उपकरी आंब्या उपकरी जीव कडगे फोडी मडगणे पुरा करत म्हणून तेंच करया आणि त्या वांगणाचे कॅबेजाचे नी करची ना गोपास इथं. कसं माये आज बरोबर बिब्या करी चढांगशी पुरा करू क आयो तुमगे भाडीक जलाल दीस म्हण त्या परबे म्हणके गो. माये मक्काने तिथले पुरा रांदा पुरा कष्ट जात माये आत्ता पण 1 घंटे जाऊन गेलाय. अयो जया काय येच्चन काणका हांव तुक हेल्प करत न्हय. जायत ओके कॉल करता. हॅलो इथं आज आमगेला प्रोग्राम कॅन्सल. कसं जाईल गो सांगाल म्हणा कसं नाही जाऊची कसं नाही हंगा तुमगे अम्मान ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕೋಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿವರ್ಸರಿ ಮಣ್ಣು तुमगे ಸಂತಾನಾಂಚ ಪೂರ ಅಪ್ಪೈಲ ಹಂಗ ಹಂಗಾಚಿ ಚಡಂಗಸಿ ಬಿಬ್ಬೆ ಉಕ್ಕರಿ ರಂದ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಚಿಕೆ ಏ ಹಂಗ तुम्ही ते कसं वच्चे सीधा हंगे या वसरे मिगे लेखलिल्वे वेडिंग एनिवर्सरी तुमगे एनिवर्सरी नवे सीधा या हंगा बिब्बू सलोन दिया बिब्बे उपकर करके तुमगे अम्माक हे देवा हे अम्मा विंगड काम ना पैर परबे जेवण जेवले ती आता पस परबे जेवण कोण जेवता मी चंजाय ना जेवच्या का तू नुतची कसं एक प्लॅन करी अम्मा पुस्कारे आणि नुत ते दुखून बाहेर येऊ आम्ही हंग बाहेर गंमत जेवण करूया. हा जा अन्नी म्हणले मग कसं नाही प्लॅन करून बाहेर येऊ मग हंगे अम्मा कसं सांगतात कसं प्लॅन करचे हांवें. हॅलो प्रीती पयरी तुगेले बर्थडे बुफे जेवणाचे ही कुपन दित मेळाल न्हू तू म्हाका ते तुगेला कुपन आस की गो. हा आसवा चला म्हाका फोनार पेटय गो ताजे कॉपी. हा जाय पेटय दवरता. अम्मा हो आयली गो गोंडी यो यो बामणा आपण हाणी बाय. तांणी ऑफिस दुखून डायरेक्ट येता म्हणून म्हणला गो आनी चेडूंक स्पेशल क्लासेस तांकां ते दुखून पिकअप करून हाडी म्हणला. गोंडी जय रेडी करता अस गशी बिब्या उपकरी आंब्या उपकरी जीव कडगे फोडी रेडी आस न्हू पॅकिंग.